वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आई काय भेटू माय यूट्यूब चॅनल वाचले. सो आयज आम्ही येयला तुमकां दिसता फाटल्यान सामके डिफरंट प्लेस आसा. सो आयज आमी येयला हांगा कुंभाजुवा मार्शेल. सो आयज न्ही सांगोड आसा आनी हे सांगोड न्ही 7वें दिसाक जे विसर्जन आसता पळय 7 days गणपती त्या दिसाक न्ही सांगोड आसता. ओके आणि लास्ट इयर आमी इल्ली तो आमचो फर्स्ट आसतलो एक्सपिरियन्स निशिनात. अशें आमकां सांगोड बीन कांय खबर नासलें. सो लास्ट इयर इल्ले पळय तो फर्स्ट आसतलें. सो सेकेंड टायम आयज येयल्ले आसा आमी. ओके ऑलरेडी पावले आमी हांगासर. तुमकां दिसता आसतलें हांगासर हो मेन आतां आमकां भितर वचूंक जाय. 4 स्टार्ट ते आनी हांगा तुमकां सांगच्यान तुमी पळोवंक शकता सगळे तुमी आतां रेडी जाता आनी थंय अशें उदकांतल्यान न्ही तुमी अशें हें व्हरता कितें म्हणटा तशें ताका हें मेन होडयो बीन बसोन अशें तुमी बरें एक्शनी बीन कितें करतात फ्लोट्स बीन करतात ते तुमकां दाखयतली हांव मागीर. ओके कितें ज्यूस बी मेळटा आणि चुडा मेळटा. ज्यूस मेळटा चिवडा मेळटा खंय तेमी अशें उडयतात न्ही ज्यूस बीन. सो आमी इल्ले आसा आतां वयता आमी भितर. सो म्हटलें आमी व्हिडिओ न्ही हांगा स्टार्ट करया. 4 स्टार्ट ते सो टायम जालो आसा 3:30. ओके सो बरें आसता. सो तुमकां हांव इतलेंच म्हणटा की तुमी व्हिडिओ पळोवचे कित्याक कोणाक अशें खबर ना सांगोड म्हणजे कितें काय म्हणून. सो इतले आमी त्रास काडून तुमकां लागून व्हिडिओ हाडटा. तर प्लीज तुमी व्हिडिओ न्ही पळयात आनी एक लायक करात व्हिडिओ. ओके चला तो हांगासर पळयात तुमी हांगा रेडी आता. CM येवपाचो आहा. CM येवपाचो आहा. CM कितल्या पावता हेजे काय गॅरंटी उरना. सो तो मातसो लेट जाता न्ही ताका लागून. सो तो येता मागीर लास्टाक. तो हांगासर न्ही आमी सगळे रेडी येता त्या पळयात. सो सगळीं हांगा रेडी येता. सो आमी थंय या डायरेक्ट हय चल. सो पावली आमी आनी हांगासर पळय भाजयो बी विकूंक दवरला. भेणे बीन दवरला आनी हांगा सायडीन न्ही शिणत तुका हें मेळटलें आतां च्या मेळटलें. भजी बीन वास बरो येयलो. पण दिसता टायम अशें न्यू बरें केलां न्ही. म्हणजे अशें चणे बिणे विकूंक दवरला. लास्ट टायम अशें नासलेलें. हें पळयात हांगा न्ही बारीक बारीक स्टॉल्स बीन घातला आनी ते चणे बिणे घातला सगळें. सो दिसता टायम मातशें बरें केलां न्ही. हय हॅलो आंटी कशी आहा? पण हे नासलेलें न्ही लास्ट टायम. वाव बरें केलां. सो दिस टायम न्ही हांगासर तेंच्यांनी दवरला गणपती. सो हांगासर न्ही देखावा केला हे पळयात. तो लास्ट टायम येयल्ले म्हाका बसपाक खुर्ची मेळ्ळेले पण आयज कांय ना. सो हांगासर उबें रावला हांव. सो हांगासर मातसो बरो येता व्हिडिओ काडपाक ताका लागून. सो आजून स्टार्ट जावंक ना टायम आसा. पावली आमी हांगासर आनी थंयसर न्ही तशें ना विसर्जन जाता. सो जेन्ना मागीर सांगोड स्टार्ट जातलें पळय थंयसर न्ही हांव म्युजीक घालतलें. कित्याक हांगासर हेंच्यांनी सॉंग प्ले केला ते मागीर कॉपीरायट येतले. सो हांव सगळे हितून न्ही म्युजीक घालतलें. लास्ट इयर बी हच केल्लें हांवें की तुमी मागीर व्हडलें म्युजीक लायतलें ताका लागून. सो आजून न्ही स्टार्ट जावंक ना आनी लेक आसा हांगासर तेंच्यान थंय पर्यंत हॅलो व्हडा उमेदीन उत्साहान हांगा जमलेले आसा ते म्हळ्यार सांगोड उत्सवाक. सांगोड म्हणजे तुमकां खबरूच आसतलें 2 होडी ज्यो एकी कडेन बांदता आनी थोड्याच वेळान देवीचें आगमन जातलें आनी गणपती बाप्पाक घेवन त्या सांगोडान धाडटली आनी ताच्या मागीर तांची मिरवणूक जातली. आणि हो एक सुंदर युनिक असो उत्सव महत्वाचो उत्सव कुंभारजुवा हांगा जातलो. जोरदार ताळ्यांनी सगळ्या ह्या कलाकारां खातीर आमी जोरदार ताळयो मारया. सगळ्या प्रेक्षकांकडे मागता जोरदार ताळयो मारया तांच्या खातीर. भिंगी फॅमिली घुमटांच्यो आरती करता आनी ताच्या मागीर देवीक सांगोड मेरेन हाडले वता. 3:30 ते 4 ह्या सुमारास देवीक हांगा हाडटले आनी ताच्या मागीर गणपतीचें हांगा आगमन जातलें. देवीक सांगोडान बसून गणपतीक सांगोडान बसून हांगा सगळ्या कडेन मिरवणूक जातली. तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली. त्या भायर मुखेल हांगा गजाल म्हटल्यार तुमी फ्लोट्स हे रस्त्यार पळयता आसतले पण हांगा फ्लोट्स उदकान जातले. उदका वयले देखावे म्हटलेले वयता फ्लोट्स ऑन वॉटर आणि हो एक सुंदर असो देखाव जातलो. प्रत्येक ह्या गावाच्या भुरग्यांनी मोठ्या उमेदीन आणि मोठ्या उत्साहान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन तांच्यांनी व्हड मेहनत केली आसा. खूप मेहनत केलेली आसा
आणि प्रत्येकाने वेगवेगळे फ्लोट्स हांगा केल्लेले आसा. तुमचे खूप तांकां प्रेम भेटूनी, मोग भेटूनी आणि तुमच्यो ताळयो हो त्यांचो एक व्हड आशीर्वाद आसतलो. जेन्ना जेन्ना हे कलाकार आपलो फ्लोट्स घेवन तुमच्या मुखार येतले तेन्ना तुम्ही मनाक काळजांतल्यान तेंच्या खातीर ताळयो मारा, कारण तांची उर्बा वाडोवच्या खातीर तुमच्यो ताळयो खूप म्हत्वाच्यो आसा. वर्सा कुंभारजुई नदीच्या तीरान श्री शांतादुर्गा कुंभारजुई देवी ती बाप्पाचे दर्शन घडटले. आवाज खंय गेला सगळ्या गोंयकारांचो? गणपती बाप्पा, परतून एकदा गणपती बाप्पा, मंगलमूर्ती. जजमेंट जातले आणि जजमेंटा टायमार तुमचो हो दिल्लो कुपन नंबर खूप महत्वाचो जावन आसा. परतून एकदा सगळ्यांशी शांतादुर्गा कुंभारजुई देवीच्या सांगोड उत्सव 2024 चा मोगाचा मनापासून
लोकां खातीर एक सूचना ताका एक बक्षीस मेळटलें. ओके सो जमिनी आसले आनी हांगा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी घडोवन येतली. कोणाक हास्य आसचें ना कारण ज्या दिसा आमी तांचें आगमन करता तो दीस सामको खोशयेन आसता. ज्या दिसा तांचो दीस येता तो आमी ती बोट आणि ती पडली ती बोट जितले सांगड आसा प्लीज तुम्ही भुरग्यांक आणि तशेंच जाणट्यांक आणि तुमच्या सगळ्यांच्या जिवाक सांबाळात कारण आतां सांगडाच्यान दोतूक जाण मुख्यमंत्र्याकडे उलयला आणि मुख्यमंत्री म्हाका दिसता वील बी द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन दॅट बट डेफिनेटली पर्यटन खातें टुरिजम पर्यटन खातें जे प्रमोट करता अशेच फेस्टिविटीज प्रमोट करून हे संस्कृती आमच्या लोकांक दाखोवन उच्च दर्जाचेर व्हरून वी वील ट्राय टू एन्श्योर वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड वी वील गिव इट टू देम एंड एन्श्योर दॅट फेस्टिविटीज ज्या तरेन ते परिश्रम घालता म्हणजे खरेंच काम कळटा हो उत्सव बरो सक्सेसफूल करपाक ज्या तरेन जितले लोक आयला ते पळयतात की ही प्रथा इतली वर्सांची लोकूय येवन तातूंत भाग घेतात ताचे खातीर आमचें कर्तव्य आसा सरकार म्हणून बरोबर रावन ते प्रमोट करप. आयज आमच्या मदीं ह्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले ते म्हळ्यार खास आमंत्रित पर्यटन मंत्री श्री रोहन प्रभू सर हांकां आमी सो हे घरा भितर न्ही एक देखावा केला तुमकां दाखयता. सो हांगासर न्ही गणपती केला पळय तो जस्ट जाल्लें आसा सांगोड. तो फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा की जे बोट आसलेले पळय उदकान सामके हें जालें बुडलें आनी ते कितें जालें की खबर ते लोक खूब आसले हितून ते म्हाका दिसता हेवी जाली दिसता मशिनात हेवी जावन ते पडले एक सायडीन गेले ते आनी केन्ना अशें जावंक ना हें फर्स्ट टायम. आनी थँक गॉड धाकटे भुरगे बी तितून कोण नासलेले पण व्हडले लोकूय आसलेले तांकां न्ही पळोवपाक जायनाले. मागीर एक बरें म्हणजे PI सर आहा पळय नांव कितें पडवळकर न्ही सतीश पडवळकर PI तो ताणें कपडे बीन शर्ट बीन काडून सारकें उदकान जंप मारलेलें म्हणजे तांकां वाचोवपाक. सो सद्या अशें आयकलां की कोणाक कांय जावंक ना सगळे सुखरूप भायर येयल्ले आसा. सो शांतादुर्गा देवीच्या कृपेन न्ही सगळे सुखरूप भायर येयल्ले आसा. ओके सो अशें आसलेलें सांगोड. सो ते न्ही 7 अशे रावंड मारतात उदकान फ्लोट्स आहा पळय ते 7 वेळा रावंड मारता. 7 वेळा रावंड मारून जाले की मागीर ते गणपती विसर्जन करता. तर हेंचे न्ही म्हाका दिसता 4 रावंड जालेले तेन्नाच तो हें जालें इन्सिडंट जालो. सो जाल्यार हांवें तुमकां दाखोवपाचें ट्राय केल्लें आसा. होप तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. ओके तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. तो आयज न्ही 3 बर्थडे आसा तांकां विश करया. तर नांव आसा एंड्रिया रॉड्रिगीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमची हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता. तर वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एंड्रिया. नेक्स्ट आसा जेनेट. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमची हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता. तर वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जेनेट. आनी आसा एरिस्टिया अंताओ. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एरिस्टिया एंड्रिया आनी जेनेट.
या रे तुका न्ही बड्डे सॉंग म्हटला म्हण. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jenny, Andrea Andrea and Aristia. Aristia. Happy birthday to you. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय.